हांव आलोमा डा सिल्वा वेलिंग गोंय कोंकणी उलय लंडन फुलोय आवाज रेडिओ 99.8 FM साउथ एम्प्टन UK सादर करता कवितेचें नाव M.K. गांधी. कविता रचपी मानेस्त श्री एडविन फर्नांडीस शेळवोणा कुडचोडें गोंय. M.K. गांधी. मोहनदास करमचंद गांधी ह्या नावान जाल्लें नामकरण. मोहनदास करमचंद गांधी ह्या नावान जाल्लें नामकरण. करमचंद आनी पुतलीबाई ह्या आवय बापायन बांदलें धोरण. करमचंद आनी पुतलीबाई ह्या आवय बापायन बांदलें धोरण. 2 ऑक्टोबर 1869 ह्या वर्सा पोरबंदर गुजरात जल्मभूमी. 2 ऑक्टोबर 1869 ह्या वर्सा पोरबंदर गुजरात जल्मभूमी. आल्फ्रेड हायस्कूल राजकोट इस्कॉलांत कांयच पडलें ना कमी. आल्फ्रेड हायस्कूल राजकोट इस्कॉलांत कांयच पडलें ना कमी. 13 वर्सांचेर लग्ना बेडयेंत तोरी शिंकोंक लंडनाक गेलो. 13 वर्सांचेर लग्ना बेडयेंत तोरी शिंकोंक लंडनाक गेलो. आपल्या देशा खातीर वावरूंक आदवोगाद जावन भारतांत आयिल्लो. आपल्या देशा खातीर वावरूंक आदवोगाद जावन भारतांत आयिल्लो. जावपी अत्याचार दक्षिण आफ्रिकेक भारतीय लोकांक तो चुरचुरलो. जावपी अत्याचार दक्षिण आफ्रिकेक भारतीय लोकांक तो चुरचुरलो. एकवटाची भावना ताच्यात घालून स्वतंत्रतायेची झूड पेटोवन आयलो. एकवटाची भावना ताच्यात घालून स्वतंत्रतायेची झूड पेटोवन आयलो. भारत देशाचो एक बरो मनीस पूण पोरके सोदरेक आडकोर थारलो. भारत देशाचो एक बरो मनीस पूण पोरके सोदरेक आडकोर थारलो. स्वता खातीर झगडटाना बोनकोनीत व्हरून आवाज दामलो. स्वता खातीर झगडटाना बोनकोनीत व्हरून आवाज दामलो. ल्हान व्हड नाका जाती खाती एकूचताची नदर सोगल्या. ल्हान व्हड नाका जाती खाती एकूचताची नदर सोगल्या. सत्याग्रह आनी अहिंसा आपणावन भारतीय होप दिल्ले असोगता. सत्याग्रह आनी अहिंसा आपणावन भारतीय होप दिल्ले असोगता. मान बागयली संवसारांतल्या व्हडांनी कोण्यो ताच्यो आत्मसात करून. मान बागयली संवसारांतल्या व्हडांनी कोण्यो ताच्यो आत्मसात करून. पटयले सख्त कोणाची फुकट न्हय श्रेष्ठायेक बिरुद बापू करून. पटयले सख्त कोणाची फुकट न्हय श्रेष्ठायेक बिरुद बापू करून. बऱ्या वावराचें इनाम कसलें सोडलें फार निश्ठूर दुस्मानांनी. बऱ्या वावराचें इनाम कसलें सोडलें फार निश्ठूर दुस्मानांनी. ताका पळोवन दोनूय हात जोडून सोडलो प्राण हे राम ह्या उतरांनी. ताका पळोवन दोनूय हात जोडून सोडलो प्राण हे राम ह्या उतरांनी. देव बरें करूं.